मुळगांव आनी शिरगांव वाठारांतल्या खंड लिजांतल्यान घरां आनी देवळां भायर दवरपाचेर एकमत जालां। संबंदीत लीज होल्डरान घरां आनी देवळां वगळतले म्हूण सांगलां, पूण ही गजाल कोर्टांतल्यान जाल्यार बऱ्याक पडटली म्हूण मुख्यमंत्र्यान विधानसभेंत सांगलें। लोकांचे वतीन सरकार कोर्टांत प्रतिज्ञापत्र सादर करतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। आमदार चंद्रकांत शेटयेन हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो। मायनिंग लीज ऑपरेशनाच्या भितर लोकांची घरां आसा आनी देवूळ आसा, परत तांचे मुळगांव आनी शिरगांव दोनूय कडेन हांवें तांकां फ्लोर ऑफ द हावस, कारण ही एक केस हायकोर्टात चालू आसा, आमी फ्लोर ऑफ द हावस ऑलरेडी लीज होल्डर्स आसा तांच्या कडेन उलयल्या की ही जी एरिया आसा पळय न्ही, ही एरिया त्या लिजाच्या भायर, कारण एकदां लीज ऑलमोस्ट दिले ते लिजाच्या भायर काडपाक आमी गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही हे एफिडेविट दितले तांकां की आमी ही जी एरिया ती पूर्णता भायर दवरता। आनी ताज्या खातीर तांच्यांनी म्हटलां की आमकां की त्या सर्वे नंबरांत कोण कोण खंयचे खंयचे आसा हें खबर ना। आमी डेप्युटी कलेक्टराक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलें, एट प्रेजेंट डिपार्टमेंटा कडेन तेजी डिटेल्स जी आसा पळय ओनरांची ना। डेप्युटी कलेक्टराक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की कन्सर्न सर्वे नंबरान कोण कोण आसा तेजी सगळी डिटेल्स हे आमकां सबमीट कर। बट मीन वायल आमकां दोन रिप्रेजेंटेशन आयिल्ली, एक मुळगांवच्यान आनी एक शिरगांवच्यान। तांच्या कडेन आमच्या डायरेक्टरान उलोवपाक सुरवात केला, डायरेक्टरान डायलॉग सुरवात केल्ले आसा, तांच्यांनी बी सर्वे नंबर वायज दिवंक ना, बट दोनूय व्हेरीफाय करून विथ अवर डेप्युटी कलेक्टर जो दितलो आनी ते दिता तितके, आनी तो एरिया डिमार्केट करून आमचे लीज होल्डरूय तशे इंटरनल मिटिंगेंतल्यान दे आर एग्रीड, बट ते कोर्टांतल्यान जर जालें आसत जाल्यार आमकां एकदम बरें जातलें की दे नॉट डू एनी ऑपरेशन इन दॅट पर्टिक्युलर एरियात, आनी ते लीज तितके भायर दवरप। ताका आमी जें म्हणटा म्हणजे आमची तांकां रिक्वेस्ट आसा की खंयचेच घर खंयचेच देवूळ हें अफेक्ट जावचें न्ही, आनी फ्रॉम द देवूळ टू म्हणजे समथींग कितले तरी म्हाका लक्षांत ना आतां कितले तरी मिटर्स पर्यंत हय तो पर्यंत ते अफेक्ट जावचे न्ही, हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी ते आमी एडिशनल आमी हायकोर्टात जे आसा पळय हे फायल करता।